आम्ही आयज सांगलें की आम्ही मेमोरंडम आयज दितले म्हणून जे कूळ मुणकार आमचे आहात मुणकार एकट्या प्रमाणे ज्यांका त्यांच्या हक्काचे घर मेळपा खातीर आम्ही फुडें सरलेले आहात तशेंच टेनंट म्हणजे आयज तुम्ही पळयतात मोपा एअरपोर्ट येयल्या कारणान सगळे इन्व्हेस्टर्स आख्या इंडियाचे सगळे भितर घुसल्यात आणि खंय तरी भाडकार आणि इन्व्हेस्टर एकामेकाक मेळून डायरेक्ट एग्रीमेंट मारतात प्रॉपर्टी परचेस करतात पूण ते मुणकाराक बाबडे खबर नासा एक साधारण असो बारीक मनीस गरीब मनीस जर ते एका प्लॉटान थंयसर रावता जाल्यार तांकां न कळटा ते विकतात आणि मागीर फाल्यां सकाळी केसीस घालपा खातीर तो वचो शकना कोर्टाचे पायरेकार चलो शकना तेजे कडेन तेची परिस्थिती ना आणि ताका नॉलेजूय ना लिगली कशें वचप कितें ताका लागून अवेरनेस आमी ऑलरेडी सुरवात केला हांवें 4 पर्सनल म्हाज्या ऑफिसान 4 लॉयर अपॉइंट केल्यात जे सगळे हे केसीस जेंच्यांनी घालूंक ना आयज मेरेन आणि ते सुशेगाद तांकां खबर ना कित्याक पिढ्यान पिढी ते रावतात थंयसर सो ते समजता घर आपले पूण जमीन तेंची ना आयज घर आहा त्याची सगळी जमीन म्हणटा ती तेंची ना आयज ती जमीन मेळोवपाक लागून आमी भायर सरल्या की तेंचो हक्क तांकां मेळपाक जाय तशें टेनंट आहात आयज कितलेशे काजी करतात आनी कितें करतात पूण आयज तेंचे खंय तरी डिले जाता ऑफिस हेतून डिपार्टमेंटान म्हणजे मामलेदारान कलेक्टरान ताका लागून आयज आमी निवेदन दिल्लें आहा सीएमान एश्योरूय केला की आमचें म्हणणें अशें आसलें की फास्ट ट्रॅक कोर्ट सेपरेट कोर्ट बसोवपाचो म्हणजे फास्ट ट्रॅक करपा खातीर मामलेदार सेपरेटली अपॉइंट करचो आणि हे केसीस सगळे आहात ते बेगिनात बेगीन करचे सीएम आमच्या ऑनरेबल सीएमान एश्योरूय केला की बेगिनात बेगीन हेचेर एक्टिव्ह करतले आणि फास्ट ट्रॅक कोर्ट बसयतले कितले विषय आसा कितले केसी आसा अश्यो कितें आयडेंटिफाय सर डिक्लेरेशनाचे टेनन्सी केसी 282 आहात मांद्रेचेच सांगता तुका 282 डिक्लेरेशनाचे एप्लाय केला आणि ते कितलेशेच आहात ते मेजून सोंपचे ना अशा परत मुणकारांचे आहात मुणकाराचे कितें जाला लोक थंय रावतात पूण तांकां खबर ना तेंचे पिढ्यान पिढ्यो कितले आतां 200-300 वर्सांच्यान थंय घर आहा ते घर रावता पूण तांकां अजून खबर ना इफेक्ट हेचो फुडें कितें जातलो मोपा एअरपोर्ट येयल्या कारणान इन्व्हेस्टर्स येयल्यात जे प्रॉपर्टीज परचेस करतात प्रॉपर्टीज परचेस केल्या उपरांत ते एंटायर घरा सकट परचेस करतात पूण घर आहा ते मुणकाराचेर आहा पूण तांकां जस्टीस कोण दितलो फाल्यां सकाळी ते प्लॉटाच्या मदीं आहात जाल्यार तो इन्व्हेस्टर म्हणटालो तूं सायडीक वच म्हणटालो पूण तेचे 200-300 वर्सांच्यान ते थंय रावतात तांकां तुमी शिफ्ट करतात हांवें काल प्रेस कॉन्फरन्सीक एक्झाम्पलूय दिल्यात कितलेशेच एव्हिडन्स दिल्यात तेंच्यांनी कितें कितें केलां डेप्युटी कलेक्टरान वचून कितें ऑब्जेक्शन आसतना एका दिसान म्युटेशनां केल्यात सो हे वेरियस इश्यूज हांवें ऑलरेडी सांगला सो तेंचेरूय एक्शन घेतली गेली वयतली ऑलरेडी सीएमान पेडण्या तालुक्यात म्हणटात ते सगळे कूळ मुणकारांचेच केसीस आहात हिस्पा ऑलमोस्ट म्हणटात ते 98% तरी आहात तुम्ही जे आता म्हटले पळय अश्यो केसी आहात जे मुणकाराक ऑलरेडी जमनी विकल्या बी अशें बी जालां ना आता कितें जालां काल एक उदाहरण हांवें दवरलेलें एक प्लॉट भायल्या मनशान कोणी घेतलो नॉन गोवन तेणी घेतलो पूण तेंचे 2 घरां मदीं आसलेलीं सो तांकां खबर ना प्रॉपर्टी विकली आणि प्रॉपर्टी तेंचेर कितें केलें येयलें आनी फेन्सिंग घातलें पत्र्याचें फेन्सिंग घालून उडयलें वाट बंद केली तेंची ती झगडटाली पंचायतीन गेली मामलेदारान गेली डेप्युटी कलेक्टरान पुलीस स्टेशनार गेली पुलीस केसीस जाले 18 वर्सां झगडटाली ती तेंची कांयच जावंक ना लास्टाक कितें नांव इलाज तांकां ऑप्शन कांय ना कित्याक तेंचे कडेन तेंचे ते थकले ती गरीब बाबडी ती कशी कोर्टान कशी वयतली पयशे तेंचे कडेन ना कोर्टान केसी झगडपाक ताका लागून तेंच्यांनी मागीर मोरजे रावणारी लोकां इतल्या पिढ्यान पिढ्या कितली पिढी थंय रावताली तांकां तुयेन दिलो धाकटो प्लॉट आनी घर बांदून दिला म्हणजे गांव सोडून वयची परिस्थिती येयली सो अशी परिस्थिती 100% रिस्क आहा ताका लागून आमी भायर सरले न्हू मोपा येयले ताका लागून इन्व्हेस्टर्स येयले रेटी जमनीचे वाडलेले आहात ताका लागून आयज आमच्या सामान्य बारीक बहुजन समाजाच्या लोकांक आयज त्रासान पडपाचे हे आहा ताका लागून आयज आमी भायर सरल्यात आमकां अभिमान आहा की आयज आमचो सीएम आहा तो बहुजन समाजाचो सीएम आहा आणि तो बहुजन समाज डेफिनेटली न्याय दितलो हे त्यांनी एश्योरूय केला लँड ती आता काडची पडटली न्हू रे कित्याक तेच सांगता तुका मुणकारांक खबरूच ना आपली जमीन विकल्या ती ते सुशेगाद आपले घर आहा म्हणून सो ते आयज आमकां व्हेरीफाय करचे पडटा फायंड आउट म्हणून हांव ऑलरेडी नेक्स्ट वीकच्या म्हणजे एंड ऑफ दीस वीक हांव कॅम्पेन स्टार्ट करता प्रत्येक वाड्यार जे वाड्याचेर मुणकारांची घरां आहात तेंचे नांवां घेवन लिस्ट करपाक आनी तांकां सांगप तेंचो 114 प्लॅन आमी काडटले तांकां बाबड्यांक खबर ना 114 कशें काडप आनी प्लॅन कसो काडप तो तांकां पेडणे धांवचे पडटले ते आपले पोट म्हणजे बारीक
बारीक व्यवसाय करतात ते सोडून त्यांना केसी झगडचे तेका लागून त्यांना त्रास न दिता त्यांचे कितें एक्सपेंडिचर एंटायर तो हांव पर्सनली आमी बेर करतले आमच्या ऑफिसांतल्यान आणि त्यांना जोपर्यंत त्यांचे घर त्यांच्या नांवार जायना त्यांची घराची जमीन नांवार जायना तोपर्यंत हांव कंटिन्युअसली ऑन फील्ड अनेक एकलाच करतो तो पळय, बरोबर तुका दिसना ह्यो रायट चान्स कसो एज अ आमदार बारीक सामान्य लोकां खातीर झगडपाक ह्यो रायट चान्स कसो आणि बरें दिसता की आमी जेन्ना उलयतात आमी जेन्ना कितें डिमांड करतात तेन्ना ह्यो सरकार आयकता कित्याक तो सिरियस आहा बारीक सामान्य बहुजन समाजाचे डिफिकल्टी समजपाक सो म्हाका इतलें बरें दिसता की जेन्ना आमी फुडें मुवमेंट फुडें व्हरतात तेन्ना सपोर्टूय आमकां तसोच मेळटा सांगला फास्ट ट्रॅक हय हय मामलेदार अपॉइंट करता मामलेदार एक स्पेशल अपॉइंट करता म्हटल्यार फास्ट ट्रॅक तो एंटायर गोंयभर करता म्हणून सांगलें सो ते गोंयभर करता ते फाटल्या फावटी बाबुशान सांगलेलें पूण ते काय जावंक ना तुमची केस सिरियस आता त्यांच्या भितर कोण आमदार नाल्यार कोण भायर सरोंक नासला आयज हांव भायर सरला हांव म्हाज्या लोकां खातीर भायर सरला सो म्हाज्या लोकांक हांव न्याय दिवपा खातीर सीएमा कडेन कितले फावटी मारतलो पूण फास्ट ट्रॅक करून घेतलो 100% करून घेतलो उपजिल्हाधिकाऱ्यां संदर्भात कंप्लेंट केली तुमच्या काय पळय हांवें कालूय उलयलां म्हाका खरेंच दूख दिसता की आमचे जे ऑफिसर्स आहात आमचो डेप्युटी कलेक्टर बीन तेंच्यांनी पयलीं तांकां ते खुर्चे कित्याक बसयतात ते मॅजिस्ट्रेट आणि त्यांच्यानी ते खुर्चेचो रिस्पेक्ट दिवपाक जाय आणि बारीक सामान्य गरीब मनीस आहा पळय तेका न्याय पयलीं दिवपाक जाय ना की भायल्या बिल्डर लॉबींग तांकां तुमी कॅबिनान बसयताले आनी बाकीच्यांक भायर तुमी वळवळयतात तशें करूंक जायना बारीक सामान्य मनशाक आनी हांव तेका लागून हांव केन्ना कोणाच्या ऑफिसराचेर कितें केन्ना उलोवंक ना आनी केन्ना ट्रान्सफर मागणी बारीक सुद्दां कॉन्स्टेबलाची ट्रान्सफर मागणी केन्ना करूंक ना सीएमा कडेन नाल्यार आनी कोणा कडेन पूण आयज खंय तरी अन्याय बारीक सामान्य लोकांचेर जाता आमकां हय मारता हय सलाम मारता ते बरें आहा पूण तेंकां तेंचें कितें तेका लागून हांव उलयलां कुळ मुनकार जो या सब्जेक्टाक गेल्या 50 वर्षांसून चालू आसा आणि कुळ मुनकार कायदो सुद्धा आसा मागीर आतांच तुमचो पळय कूळ मुणकार 50 वर्सांच्यान तो चालू आहा पूण इश्यू कितें आहा सांगता ते कोर्टान गेले थंयसर केसीस घातल्या उपरांत तेंचो सर्टन प्रोसिजर आहा तांकां ओनरांक नोटिसीस सर्व करचे पडटा तेंचो रिप्लाय येवपाक जाय रिप्लाय येयल्या उपरांत मागीर मामलेदार व्हेरीफाय करता मागीर विटनस बॉक्सान उबो रावंक जाय जाल्यारूच तेंचो एविडन्स क्लेम जावंक शकता अशे खुबशे प्रोसेस व्हेरी स्लो प्रोसेस आनी ताका लागून 15-20 वर्सां 30 वर्सां अशे केसी पेंडींग पडलेले आहा हे फास्ट ट्रॅक जावपाक जाय ताका लागून ह्यो आमची मागणी आहा की फास्ट ट्रॅक सरकाराक पूर्ण अधिकार आहा एक फास्ट ट्रॅक कोर्ट बसोवपाचो आनी एक मामलेदार अपॉइंट करपाचो आनी हे केसीस आहा ते विदीन म्हाजी इतलीच रिक्वेस्ट आसली सीएमाक की 3 हियरिंगेन तेचे जर डॉक्युमेंट आहात आर फॉर एक्झाम्पल तुझे घर आहात आता ते 100-200 वर्सां पयलींचे आहा जाल्यार तुजो वोटर लिस्टाचेर पयलीं कोणाचें नांव आहा ते एविडन्स हाऊस टॅक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल आणि वॉटर सप्लायचे बिल हे 4 डॉक्युमेंट पुरो म्हाका सांग एक बारीक घर आयडेंटिफाय करपाक तेका अलॉट करपाक मुणकार एक्टा प्रमाणे कितें डिफिकल्टी आहा सगळ्यांक खबर आहा बाबा हे घर इतल्या पिढी आहा त्या आजो कोण हांगाच रावतलो सो इट व्हेरी इजी नांवार करपाक पेडणे मतदारसंघातले ते तुम्ही पळय हांव पयलीं सांगला हांवें मांद्रे मतदारसंघाचेर सारकें फूल कॉन्सन्ट्रेट केला पूण जेन्ना पेडणे जर आवाजूच कोण उठोवंक ना आनी पेडण्याचे मुणकार आनी टेनंट जर म्हाज्या ऑफिसान येयले आनी आमकां हेल्प कर म्हणल्यार डेफिनेटली करतलो कित्याक कोण उठयना म्हणटा ते? आवाज कोणूय आसना कोणूय पंचायत आसतली आनी कोण आसतलो कोणूय आसा प्रॉब्लम ना अजित बाबा फाटल्या दिसांनी पयलें की टीसीपी मिनिस्टरान एक तुमचेर एलिगेशन केल्लें की तुमचे खंय तरी इल्लीगल घर आसा कामाक तेजी नोटीस काडटा म्हणून सो तेजी नोटीस येवनी मरे मागीर उलोवया न्हू नोटीस येवंक ना येवनात अजून खंय येयले येवनी मरे अजित बाबा आतां तुका जेवणाक कोणती करता पण अजून पर्यंत पळय हांव अजूनय सांगता जेन्ना तेणी डिसिजन घेतला तेन्ना खरेंच म्हाका तेचो रिस्पेक्ट पयलीं करतालो आदर आसलो पूण आतां तो डबल वाडलो तेन्नाय सांगला रिस्पेक्ट आनीक वाडला कित्याक तेणी हे डिसिजन पेडणेकारा खातीर घेतलें म्हणून आनी अजून पर्यंत तो काय गोंयांत ना जेन्ना येतलो डेफिनेटली जेन्ना येतलो तेका रिस्पेक्टफुली हांव मेळटलो आनी रिसीव करतलो तो म्हाका तेजे समथींग मामलेदार कुळ मुणकार केसीच्या संदर्भात हांवें सांगलां की हांव लक्ष घालता ताणें पळयलां की जाता तितके बेगीन कुळ आनी मुणकार हांकां अधिकार मेळपाक जाय हें म्हाजें ओन मत आसा हांवें फ्लोर ऑफ द हावस सांगलां जेंच्यांनी केसीस घातलेल्यो आसा अरे गोंयकार एखादो जर घरान रावता आसता ती किशीत वर्सां जाल्यार त्या घराची जमीन तेच्या नांवार जावपाक जाय म्हाजें मत आसा जो कितकी वर्सां शेत लायता त्यो जमनी तांकां मेळपाक जाय